नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। मोन्था चक्रीवादळाक लागून गोंयभर पावसाचो सांवार। सकाळच्यान सेगीत कोसळपी पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत। बेरेस्तारा घेवया विसव, सांगता हवामान खात्याचो अधिकारी। आडव्या पावसाक लागून मया सयत गोंयभरांतल्या भात शेतांचे व्हड प्रमाणात जाले लुकसाण। अनुतोणाट निवळ लेगीत पडचो ना, शेतकऱ्यांनी उक्तायला खंत। म्हजे घर येवजणेच्या अर्जांचे वांटप करताना फर्नांडीस, नायक, गावडे, फातर्पेकार हे लोक सापडतात। देखून भायले कोण आणि भितरले कोण हे ताणीच दाखोवन दिवचे, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमाचो लागलो सरकारी दानिश मर्चंटाक गोंयांत अटक। मुंबयच्या घुळे वखदा विरोधी पंगडान हणजूण वाठारांतल्यान केलो तेका अटक। नावेली सोरो पिवन रस्त्यार धुमशाणां घालपी एडवर्ड पेरेराक मारबडे केल्ल्या पुलीस निरीक्षकाक केलो निलंबीत। आप, काँग्रेस गोवा फोरडान घडणुकेचो केलो खर निशेध। FIR नोंदोवपाची केल्या मागणी। नेम फाट्यार मारून गाडी चलोवप्याक हणजूण पुलिशेन केली अटक। फाटल्या 6 म्हयन्यांत जायत्या जाणांनी कार चलोवप्या आड केल्ली कागाळ। आनी आतां खबरो विस्तारांत। गोंयांत सध्या सेगीत पडपी पावसाक लागून लोकांच्या पिकावळींचे तशेंच घरां कोसळिल्ल्यांचे नजरेक आयला। ह्या ऑक्टोबरांत गोंयांत 2 कारणांक लागून पावस पडला, तो म्हटल्यार मोन्था चक्रीवादळ आनी अरबी दर्यांत तयार जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून। बुधवारा उटंगराचो पावस पडलो, पूण बेरेस्तार सावन लोकांक थाकाय मेळपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। गोंयांत सेगीत पडपी पावसाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या। पिकावळीचे बरेच लुकसाण जाल्ल्यान शेतकारांचेर दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळात, तशेंच कांय घरांचेय लुकसाण जाल्ल्याचें मुखार आयला। जून ते सप्टेंबर मेरेन मॉन्सूनाचो पावस पडला, जाल्यार ऑक्टोबर सावन पावस पडला तो पोस्ट मॉन्सून आसा। मॉन्सून उपरांताचो पावस सादारणपणान गडगड आनी वादळाच्या रुपांत येता आनी विशिष्ट वाठाराचेर परिणाम जाता। मोन्था चक्रीवादळ आनी अरबी दर्यांत तयार जाल्लो उण्या दाबाचो पट्टो ह्या 2 कारणांक लागून ह्या वर्सा ऑक्टोबरांत पावस पडलो। बुधवारा गोंयांतूय ह्या पावसान लोकांक झोडून काडले, पूण बिरेस्तारा पावस उणो जावपाची शक्यताय आसा, असो अदमास हवामान खात्याचे शास्त्रज्ञ नहुष कुलकर्णीन उक्तायला। म्हणजे आपला जो मान्सूनचा पाऊस असतो, म्हणजे बऱ्याच सगळ्यांना वाटतं की हा मान्सून टाईप पाऊस आहे। तर मान्सूनचा पाऊस आपण जो मोजतो तो हा जून ते सप्टेंबर या पद्धतीने मोजतो, या दरम्यान मोजला जातो। ऑक्टोबर पासूनचा जो पाऊस असतो तो पोस्ट मान्सून असतो। पोस्ट मान्सून पावसाच्या कॅरेक्टरिस्टिक जे असतात ते असतात ज्याच्यामध्ये थंडरस्टॉर्म होतो आणि काही एका ठराविक ठिकाणी जास्त पाऊस होणे किंवा कमी दिवसामध्ये पाऊस पडणे। जो ऑक्टोबर महिन्यामध्ये जे पाऊस पडण्याचे दिवस आहेत ते कम्पेअर टू जे मान्सून आहे ते खूप कमी असतात। म्हणजे 8 ते 10 दिवसच पूर्ण महिने किंवा पूर्ण सीझनवर आपल्याला पाऊस मिळतो। यावेळी जो ऑक्टोबर महिन्यामधला जो आपल्या इथं पाऊस पडतोय हा पोस्ट मान्सून पाऊस आहे, हा मान्सून पाऊस नाही। हा पाऊस पडण्याचं कारण 2 आहे। मेन म्हणजे जे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की मोन्था सायक्लोन जे होतं ते जे आंध्र प्रदेशला काल हिट झालं, याच्यासोबतच जे डिप्रेशन आहे अरेबियन सीमध्ये, त्या दोघांच्या कंबाईन इम्पॅक्टमुळे आपल्या या रिजनवरती पाऊस पडतोय। ही जी सिस्टीम आहे अरेबियन सीमध्ये जी डिप्रेशन आहे ती बऱ्याच काळापासून परसिस्टिंग आहे, सीमध्ये आहे। आणि मोन्था सायक्लोन जे होतं ते काल हिट झालंय आणि त्याची जी मुवमेंट आहे ती आता नॉर्थवर्ड आहे, ओके, म्हणजे रायलसीमा, तेलंगणा या भागामध्ये आहे। सो या दोघांच्या कंबाईन इम्पॅक्टमुळे आपल्या रिजनवरती जो पाऊस पडतोय तो कमी कालावधीमध्ये जास्त पाऊस पडणे, सोबतच परसिस्टंट पाऊस असणे आणि पाऊस लगातार एकमागे येणे। सो हे त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत। हा पाऊस आजचा दिवस म्हणजे आज अपेक्षित आहे, त्यामुळे आज आपण हेवी ॲट फ्यू प्लेसेस पाऊस आपण सांगितलेला आहे। उद्यापासून या पावसाची तीव्रता कमी होतीये। उद्या आपण मॉडरेट ट्रेंड सांगतोय उद्या आणि परवासाठी, आणि त्यानंतर पावसाची तीव्रता कमी होऊन लाईट रेनवरती पाऊस आपल्या भागावरती कमी होताच आहे ना। ते जेव्हा काल हिट झालेलं आहे त्यानंतर ते हळूहळू ते मी जसं म्हणलं मगाशी की ते नॉर्थवर्ड मुवमेंट आहे आणि त्याची नॉर्थवर्ड मुवमेंट आता रायलसीमा करून वरती ते नॉर्थच्या राज्यांकडे जाते। आजचा जो आपण पोस्ट मान्सून जो म्हणतोय 1 ऑक्टोबरचा पाऊस जो आपल्या अपेक्षित आहे तो 156 mm पाऊस व्हायला पाहिजे, पण आता आपल्याकडे 300 mm रेकॉर्ड झाला आहे। म्हणजे जवळजवळ 90% आपल्याकडे जास्त पाऊस रेकॉर्ड झालेला आहे। गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आशवेकार।
बुधवारा भारतीय हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण मोन्था चक्रीवादळ आंध्र प्रदेशाच्या दर्यादेगेवयल्या चक्रीवादळात रुपांतरीत जाले आणि फुडल्या 6 वरां मेरेन ताची सध्याची शक्त तिगून उरपाची शक्यता आसा. आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि तेलंगणा दर्यादेगेर खवदाळिल्लो दर्या आणि नेटाच्या वाऱ्याक लागून हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला. ह्या मोन्था चक्रीवादळाक लागून एकल्याक मरण लेगीत आयिल्ल्याची दुखद बातमी मुखार आयल्या. एका बळिश्ट मोन्था चक्रीवादळाक लागून आंध्र प्रदेशात उटंगराचो पावस पडप चालूच आसा, जाका लागून कोनासीमात झाड पडिल्ल्यान एके बायलेक आगताक मरण आयले. वराक 90 ते 100 किलोमीटर वाऱ्याच्या वेगान मोन्था चक्रीवादळाक लागून आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि तेलंगणाक खूप उटंगराचो पावस पडप चालू आसा, जाका लागून पालसाना कोसळप, झाडां पडप आणि घरांचेय लुकसाण जाल्ल्याचे अहवालात दिसून येता. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण खर चक्रीवादळ मोन्था फाटल्या 6 वरांत वायव्येक वराक सुमार 10 किलोमीटर वेगान वचून चक्रीवादळात रुपांतरीत जाले. बुधवारा सकाळी विजयवाडा शाराक उटंगराचो पावस आणि नेटाच्या वाऱ्याचो फटको बसलो. चक्रीवादळाक लागून जायती झाडां मुळांतल्यान हुमटून पडली. काकीनाडाचे दक्षिणेक आशिल्ल्या अस्तंत गोदावरी जिल्ह्यातल्या नरसापूर लागसार आंध्र प्रदेशाचे दर्यादेगेर रातभर मोन्था चक्रीवादळ आयिल्ल्यान जायत्या रस्त्यांचेर पावसाचे उदक साठोवन हुंवारावरी परिस्थिती निर्माण जाली. दर्यादेग हुपल्या उपरांत फाटल्या 6 वरांत हे वादळ वराक 10 किलोमीटर वेगान वायव्येक गेले आणि दुबळे जावन चक्रीवादळात रुपांतरीत जाले, अशें भारतीय हवामान खात्यान कळीत केले. मोन्था चक्रीवादळ आंध्र प्रदेश लागसरचे दर्यादेगेर पावला. ताका लागून दक्षिणेकडल्या वाठारात मोडतोड जाल्या. ताजो परिणाम लागसरच्या ओडिशातूय दिसून आयला, जंय उण्यांत उणे 15 जिल्ह्यात दिसपट्टी कामां विस्कळीत जाल्या. मोन्था चक्रीवादळाक लागून दर्यादेगेवेल्या जिल्ह्यातली रेल्वे सेवा विस्कळीत जाल्या. दक्षिण मध्य रेल्वेचे अधिकारी ए श्रीधरन हाणें दिल्ले म्हायती प्रमाण 122 गाडयो रद्द केल्यात आणि 29 गाड्यांचे वेळापत्रकात बदल केला. मोन्था चक्रीवादळाचो सगळ्यात चड परिणाम विशाखापट्टणम आणि विजयवाडा मधल्या गांवचेर जाला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या. ह्या पावसाच्या सावाराक लागून लोकांच्या कपलार हात मारपाची पाळी आयला. दिवचलच्या सप्तकी बाजारात लोक कमी आशिल्ल्यान विक्रेत्यांचेर बरोच परिणाम जाल्लो दिसून आयलो. जाल्यार दुसरे वटेन सालेली 70 गांवांत एका घराचे पाखे कोसळिल्ल्यान बरेच लुकसाण जाले. पळयात पुराय बातमी. आंध्र प्रदेशात मोन्था चक्रीवादळाक लागून लोकांची जीण विस्कटावन सोडल्या. या चक्रीवादळाक लागून आंध्र प्रदेशातल्या कोनासीमा जिल्ह्यातल्या एके बायलेचो बळी लेगीत गेला. मोन्था चक्रीवादळाक लागून आंध्र प्रदेश सोडून तेलंगण, ओडिशा, तामिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटकात पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. गोंयांत लेगीत ह्या आडवेळ्या पावसाक लागून बरेच लुकसाण जाल्ले पळोवपाक मेळटा. शेतकारांचो तोंडात पडपी घास लेगीत ह्या पावसान ओडून घेतला. बुधवारा दिवचलच्या सप्तकी बाजाराचेर वायट परिणाम जालो. दिसभर पडिल्ल्या पावसाक लागून सप्तकी बाजार पुराय शेळालो. विक्रेते तर कपलाचेर हात मारून बसल्यात. पावसाक लागून आमचो धंदो बुडलो, सामनांची वाट लागली, अशें म्हणत विक्रेत्यांनी खंत उक्तायला. मजगती सालेली 70 घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून राजाराम गांवकार हांच्या घराचे पाके कोसळून व्हड लुकसाण जाला. पळयात पावसान हाडिल्लो लोकांचेर काळ. परिणाम जालो. पाणी गळोन गोंय आमचो म्हाल पिड्यार जालो. गिरायक ना, काय ना, हे म्हालाची सुद्दां पळय. म्हणजे आता ना पर्याय ना तेका आतां. हे तर म्युन्सिपाल्टी पत्रे घालिना, तेंचे तर हे सगळे सुरू जाल्ले आसा. हे पास जावन येयल्ले आहा म्हणटा तांकां. पावसाक लागून आता बाजारात लोक नासता. बाजाराक लागून मोडी जायना. हे जालें जाल्यार धाकून दवरचें पडलां. सकाळच्यान गिरायक कितले आले? 5-5 हजाराचे माल येला. 10,000चे. म्हणजे बाजारात कोण लोकच नासता. म्हणजे ह्या बाजारात तुमका ठोकरतात. पावसही खूप पडलो आहे. इतको पावस पडटा की आमकां भाजी पालो जाय रंग गावना. तेतून पडून हे लोकय मातशे येवन इस्तदा जाता. कित्याक हो पावस भयंकर आहा. आनी ह्या बुधवाराक अशी गळती आसताली
ती जुनी असणारी लोक इकडे घेऊन जातात. सगळ्यांच्या हाल झालेल्या या पाऊस पडल्या पावसात सारख्या हाल केलेल्या. पण आता बाजारात गर्दी ना आता बाजारात कोणूच नाही घेवपाकूच कितें मेळना. घेवपाक गावना. न लोक कमी आहे न्हू. सकाळच्यान पावस सुरू आसता. पावस पाऊस सकाळच्या ना चालू. हांगासर सदांच पावस पडच्या लागून घर कोसळून पडले मरून पडले सकयल आनी कोण नसले म्हणून बरें जालें. भुरगीं गेल्या मामागेर आनी तो राजाराम सकाळचो कामाक वयता सामको येता. त्या कारणान आमी हांगा आसल्या कारणान आमी आतां हें केलें सांगलें तुका पंचायतीन ज्या जाग्यार आता ते शंबर पडला त्या जाग्यार ती रावतात. राजाराम रावताले 60 भितर आसली वरती ते न्हिदतालो तो ती आता सुटी पडल्या कारणान ती मामागेर गेली मामागेर नाल्यार ते तेंचेर पडटा. तेंचे पडोंक शकता अशें न्हू कळना न्हू केन्ना पडलें तें कळना न्हू. रातचें आतां दिसाचेंच पडलें म्हणून तरी उपकार नाल्यार रातचें पडल्यार आनी त्रास जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. माझे घर येवजणेचो फकत भायल्या लोकांक फायदो जातलो म्हणून विरोधक बोवाळ घालतात, पूण अर्जाचें वांटप करतना आमकां फर्नांडीस, नायक, गावडे, फातर्पेकार हे लोक सापडतात. ताका लागून हातूंतले भायले कोण ते विरोधकांनी दाखोवन दिवचे म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उलोवन दाखयलें. आमी घरां कायदेशीर करतना धर्म आनी जात पळोवन करिनात अशेंय मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. म्हजें घर येवजणे खाला कुंकळेच्या लोकांक अर्जांचें वांटप केलें त्या वेळार मुखेलमंत्री उलयतालो. म्हजे घर ही योजना सरकारान कायदो केला आणि सरसकट समेस्त गोंयकारांची घरां रेग्युलरायज करपा खातीर आमी ही योजना हाडल्या. आता तुम्ही म्हणटले की म्हजे घर योजनेन कितें कितें मेळटले आनी कोणाक मेळटले. हांव तर म्हणटा समेस्त सगळ्या गोंयकारांक मेळटले. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं जो मनीस 15 वर्सां पयलीं गोंयांत आयला म्हणजे पळय आता आज ताका 30 वर्सां जातली आणि मूळ गोंयांत रावपी आमचो गोंयकार. पयर कोणी तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें की सगळे जाण भायले म्हणून. तुम्ही ठरया आता कोण भायले आनी कोण भितरले ते. म्हाका दिसता तुम्ही ठरोवपाची गरज आसा. कारण हे सांगता आसतना सांगतात की आमी जर फॉर्म वाडटा तितून आमकां सगळे जाण कोण फर्नांडीस मेळटा, कोण गावडे मेळटा, कोण नायक मेळटा, कोण फातर्पेकार मेळटा, अशेच सगळे लोक मेळटा. आता हे कोणाक भायले म्हणटा ते म्हाका कळना. 1961 पासून आतापर्यंत असलेली घरां जेणी आपले घर कायदेशीर घर म्हणपी हा मुद्दामूळ असलेल्यांक विचारता. म्हजे घर कायदेशीर घर म्हणपी आमच्याकडे कागदां कितें आहा. एक हा पंचायतीचा हाऊस टॅक्स रिसिप्ट बरोबर आसा. दुसरे 114 हाऊस ओन बाय कोण तरी विश्वास नाईक इतकें नांव आसतलें. तेज्या पलीकडे डॉक्युमेंट कितें आहा. कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमाचो लागचो सहकारी दानिश मर्चंटाक मुंबयच्या घुवळी वखदां विरोधी पंगडात गोंयांत धरलो. घुवळी वखदां तस्करी प्रकरणात ताका अटक केल्या. मुंबयचे घुवळ्या वखदी विरोधी पथक ताका गोंयच्यान मुंबय घेवन गेल्यात. पळयात पुराय बातमी. मुंबईच्या घुवळे वखदां विरोधी पंगडान कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचो लागचो सहकारी दानिश मर्चंटाक गोंयांत अटक केली. दानिश मर्चंट हाका दानिश चिकना ह्या नांवानूय वळखतात. दानिशाक घुवळे वखदां तस्करी प्रकरणात अटक जाल्या खंय. दानिश मर्चंट गोंयांत आशिल्ल्याची खबर मुंबयच्या घुवळे वखदां विरोधी पंगडाक मेळिल्ली. खासा गोपा कडल्यान मेळिल्ले म्हायती उपरांत मुंबयच्या घुवळे वखदां विरोधी पंगडान गोंयांत येवन हणजूण पुलिसाच्या मजतीन ताका धरलो. मजगतीं बेकायदेशीर कोकेन बाळगोवपाच्या प्रकरणात ओशेल शिवोले वाठारांत रावपी कॅमरून नागरीक जूड भोवसारी हाका हणजूण पुलिशेन अटक केल्या. 44 वर्साच्या जूड भोवसारी कडल्यान पुलिशेन 1.10 लाखाचो 10.53 ग्रॅम कोकेन तशेंच 6.81 लाख रोख रक्कम जप्त केल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नावेली सोरोपियोन रस्त्यार धुमशाणां घालपी एडवर्ड पेरेरा हल्ल्या प्रकरणात मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर ड्युटीचेर आशिल्लो पुलीस उपनिरीक्षक निलेश शिरवयकराक निलंबीत केला. मजगतीं आपान जखमी जाल्ल्या एडवर्ड पेरेराच्या कुटुंबाक पूर्ण कायदेशीर आनी नैतीक तेंको दिवपाचें आश्वासन दिलां. तशेंच ह्या प्रकरणात सामील आशिल्लो पुलीस उपनिरीक्षक आनी हेरां आड गुन्यांव दाखल करचो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. नावेलीच्या एडवर्ड पेरेराक 22 ऑक्टोबराक पुलीस स्टेशनात बरोच बडयल्लो. एडबर्न सोरोपियोन बोवाळ घालतलो तेन्ना कोणी तरी ताची कागाळ केल्या उपरांत मडगांव पुलिशेन एडबर्गाक पुलीस स्टेशनात हाडलो. थंय तो पुलिसांक आयकनाशिल्ल्यान पुलिसांनी ताका बरोच बडयलो.
हातून तो गंभीर जखमी जालो. देखून ताका उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केलो. मात आतां ताची भलायकी हुस्को करपा सारकी आसा. मजगतीं ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ल्या पुलीस उपनिरीक्षकाक निलंबीत करून ताच्या आड खात्या अंतर्गत चौकशी सुरू आशिल्ल्याची माहिती दक्षिण गोयचो पुलिस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मान दिली. ये 22 तारीख को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था जिसमें कि एक आदमी दारू पी के हंगामा कर रहा था, तो उसको उसी कॉल एक पीसीआर कॉल आया था. कॉल के बेसिस पर उसको थाने लेके आया गया. तो वो थाने में भी आकर काफ़ी हंगामा मचा रहा था. तो उस बेसिस पर जो पीएसआई ऑन ड्यूटी था उसने खड़ा होकर उसको शांत करने की कोशिश की. उसमें उसको वो मतलब डिसबैलेंस होकर गिरने की वजह से उसको चोट लगी. तो उस मैटर में जो कंसर्न पीएसआई है उसको सस्पेंड किया गया और उसके अगेंस्ट इंक्वायरी इनिशिएट की गई. मजगतीं आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार आनी सिद्धेश भगत हांणी जीएमसीत वचून एडबर्ग परेराच्या भलायकीची वासपूस केली. ताका आनी ताच्या फॅमिलीक पूर्ण कायदेशीर तेंको दिवपाचें आश्वासन दिलें. तशेंच ह्या मारबडे प्रकरणात सामील आशिल्लो पुलीस उपनिरीक्षक आनी हेरां आड गुन्यांव दाखल करचो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. आज आमी ज्या भुरग्याक मेळपाक गेल्ले एडबर्ग परेरा नावेलीचो भुरगो, ताजी आवय ताजी मावशी सगळी थंय वयर आसा. आज तो झुजता आपल्या लायफा कडेन. ताका पळोवन आयला हांव आत्तां. बाबा एम्ब्युलन्सीक हाडी. ताका आमी आत्तां पळोवन आयल्या. हिज कंडिशन इज स्टील क्रिटिकल. ही मे बी परमनंटली डिसेबल्ड. ही मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू एवर बिकम नॉर्मल ह्युमन अगेन. आनी ताका पुलीस स्टेशनान व्हरून मारलो. The names, it has happened right in front of his family. ताजे जे फियोन्से आसा ताजे समोर पयलीं ताका मारलो. ताका मागीर तांणी पुलीस स्टेशनान व्हेलो. पांयांक बेडी घालून मारलो. ताजी आवय थंय मावशी आशिल्ली तांच्या फुड्यान मारलो. आनी आज सावथ गोवा एसपी सांगता की तो पडून तकली फुटल्या म्हणून. म्हणजे हाव फॉल्सिफायड गोवा पुलीस कॅन फॉल्सिफाय जे एविडन्स आसा पळय ते तातल्यान दिसून येता. चीफ मिनिस्टराचो हाजेर कांय स्टेटमेंट ना. पीएसआयक सस्पेंड केला म्हणटा इंटरनल इन्क्वायरी करून. 8 दिसां पयलीं हे जाल्लो इन्सिडंट. वाय अटेम्प्ट टू मर्डर हेज नॉट बीन रजिस्टर्ड अगेन्स्ट दॅट पीएसआय. आम्ही आता डीजीपी कडे आमचे मडगावचे कन्व्हेनर बाब सावियोन सकाळी मडगाव पुलीस स्टेशनाचेर वचून कंप्लेन दिल्ली आसा. ते पीआयकूय मेळून आयले. आता आम्ही डीजीपी म्हऱ्यान आयिल्ले आनी डीजीपीक आमी सांगला की हाजेर पयलीं म्हणल्यार जे कोण इन्वॉल्व आशिल्ले तांचेर पयलीं एफआयआर केस जावपाक जाय. कोणूय आसूं तो, जर तर एसॉल्ट जाला तुमच्या कस्टडी भितर कोणूय आसूं ताजेर कंप्लेन जावपाक जाय, ताजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय, ताजेर एफआयआर जावपाक जाय. ताणें आमकां एश्योरन्स दिला की आपूण ताबडतोब ताजेर इन्क्वायरी करून कोण कोण इन्वॉल्व आसा हांचेर एफआयआर करता. ते मागीर पुलीसवाले आसूं आनी जो एक्यूज आशिल्लो जाचेर कंप्लेन आयिल्ली ताजेरूय ताणें सांगला की हांवें सांगला ताका की समज जर तर एक्यूज समज जर तर इन्वॉल्व आसा कारवाय करची निश्चित. पेरेरा म्हणून एक भुरग्याक मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर बरोच बडयलो, एक न्यूसन्स करता कितें हाडिल्लो म्हणून आयकूंक येता. पूण अशे तरेन मारप पीएसआयन, कायदो म्हणटा तो पुलीस कायद्याचे रक्षक, पुलीस कायद्याचे भक्षक जावंक शकनात. म्हणजे कोणाक जर हाडटा पुलीस स्टेशनार पूण ताका अशे तरेन मारप की तो हॉस्पिटलान पावन ब्रेन आतां अशी कंडिशन ताची अशी आयकूंक येता की ताका कितें जावंक शकता. म्हणजे इज इन अ क्रिटिकल कंडिशन, ताका ब्रेन सर्जरी कितें जालें म्हणून. सो हू इज गोइंग टू वन अप फॉर दीस थिंग्स? इज द होम मिनिस्टर गोइंग टू वन अप? काय डीजीपी इज गोइंग टू वन अप? काय द लोकल एसपी इज गोइंग टू वन अप? हू इज गोइंग टू वन अप फॉर दीस? म्हणजे अशे तरेन मारप खरें म्हणल्यार ते कोण तो पीएसआय हाणें मारला ताजेर अटेम्प्ट टू मर्डर लावंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अणजुणा वाठारांत नेम फाट्यार मारून गाडी चलोवपी एकल्याक पुलिशेन अटक केल्या. तशेंच ताची कारूय जप्त केल्या. अणजून पुलिशेन ही कारवाय केल्या. पळयात पुराय बातमी. फाटले 6 म्हयने जाले हणजूण वाठारांत एक कार धुमाकूळ घालताली. ही खाजगी कार दिल्लीच्या एका पर्यटकाक भाड्याक दिल्ली. कार चालक वाहतुकीचे नेम फाट्यार मारून गाडी चलयतालो. गाडयेच्या आवाजाक लागून लोकांक त्रासूय जातालो. हो पर्यटक वेग मर्यादा पाळिनाशिल्लो. लोकांनी जायते फावटी ह्या कार चालका आड पुलिशेंत कागाळीय केल्ल्यो. लोकांच्या कागाळींची दखल घेवन निमाणे कडेन पुलिशेन ह्या कार चालकाक धरलो. ताची कारूय जप्त केल्या. गाडी आम्ही सीज केल्या आणि रिपोर्ट आम्ही कोर्टाक धाडटले सेक्शन 190. ओके. हे कोण रेंटाक घेतलेली का कशें? रेंटाक दिल्ली एक दिल्लीवाल्या भुरग्याक. ओके.
पंजाब पासिंग गाडी आहे. आता रेंटाक असताना धरला तुम्ही हय, रेंटाक आसतना आता रेंटाक दिली तेन्नाच धरले आता. ओके ओके वागातर पेट्रोल पंप. कंप्लेन येयले हेचे पयलीं हेचे ही गाडी खूब फावटी आमी नोटीस केल्ली. विथआउट सायलेन्सर डिस्टर्बिंग नॉयज भोंवताली. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोटीकर. चिवार हंजुणा वाठारात सिवरेजीचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. हॉटेलांतले सिवरेजीचें उदक फाटल्या 10 म्हयन्यांसावन मुखेल रस्त्याचेर व्हांवता. ह्या फाटभुंयेर ह्या हॉटेला आड थळाव्यांनी पंचायत आनी भलायकी खात्यांत कागाळ दाखल केला, तरी लेगीत कांयच फरक जावंक ना अशें थळावे सांगतात. तशेंच ह्या घाणयाऱ्या उदकांतल्यान गाडयो पासार जाता तेन्ना कुशीकच्या घरांचेर उदक शिपडटा. देखून संबंदितान ह्या प्रकारांत लक्ष दिवन हो जो प्रश्न आसा तो बेगीबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. दोन टन ते आतां कितके 10 म्हयने जाले अशे त्रास करता आमकां उदीक सोडटा. पयलीं म्हाका हे सायडीन सोडटाले, आतां कालच्यान हे बंद जालां हे वटेनसून. आतां सामको रस्त्यार रोड येता आनी सामके गाडी येयले काय हांगा रावंक जायना. सामके तकली सामकी गणगणटा आमची. गाडी येयले काय उदीक समजा शॉपांनी बसता, ते सायडीन शॉपार बसता, आमच्या बसता, दुसऱ्या हांगा म्हाजी भुरगीं आहात सगळीं रुमांतलीं बी, तांकां बी त्रास जाता म्हाका हांगा. पूण म्हाजें इतलें सांगून म्हाजें कोण आयकना अशें म्हाजी परिस्थिती जाल्या. तेच्या वेळी हांवें पंचायतीन कंप्लेन, हेल्थान कंप्लेन केली, पंचायतीन कंप्लेन केली, कांयच जायना. परत फिर तो कोण येयलो तेणी काडलें. आतां कोण हांगा फस्ट बाबडो कोण टॅक्सीकारान सांगलें म्हणून तो कोण हांगा येयलो न्यूज वालो, तेणी म्हाका विचारलें अशें अशें कितें जालां हांगा उदीक. कोणी म्हाका टॅक्सीकारान फोन केलो म्हटलो. टॅक्सीकारान ताका फोन केलो आनी तो हांगा येयला आनी म्हाका विचारूंक लागलो कितें जालां. हांवें म्हटलें अशें अशें उदीक सोदता. तर म्हटलें तुमकां कोणी सांगलें. तर आपणाक टॅक्सीकारान सांगिल्लें ना म्हणून आपूण हांगा येयला. आदले राती येयलो, परत आतां सकाळी येयलो. डेली आले आतां 8 दीस सकाळी राती 2 टायम सोड. म्हणजे हांवें हेल्थान गेली, तेणे हें दिलें, तो येयलो पळयलो आनी गेलो. म्हाका म्हणल्यार सांगलें तांकां जातलें आनी कांय ना. आमकां म्हाजे कडेन रुमांक भुरगीं आहात. फाटल्यान तूं वचोन पयशे जाल्यार कितें सोदपाचें न्हू. ती फाटली म्हाज्या नांवान बॉम्ब मारता, म्हाज्या नांवान बॉम्ब मारता सगळीं. म्हाका आमकां हें कितें सदांच वचून आमकां नाका, सदांच वचून हें अशें कितें सदांच सगळीं सांगता म्हाका. हांव तर कितें करूं, सांगून सगळ्यांक पयलें कोण आयकना. हांवें आयकलां की तुमगेर कोण तर शेक पेशंट बेडार. म्हाजो घोव आतां जाल्यार 3 म्हयने ऑक्सिजनाचेर आहा. ते सगळो वास तुमच्या घरान सगळो घुसता. ते येता खंय वास येता. वीज दरवाडीच्या मुद्द्याचेर वीजमंत्री सुदीन ढवळीकरान मारिल्ल्या U-टर्नाचेर आपान खर टिका केल्या. 900 कोटी रुपयांचे स्मार्ट मिटर बसप हो एक घोटाळो जावन आसा असो आरोप आपाच्या फुडाऱ्यांनी केला. उत्तर प्रदेश, बिहार सारकिल्ल्या राज्यांनी स्मार्ट मिटराची गरज आशिल्ली कारण तांचे कडेन आजून पोरणे एनालॉग मिटर आशिल्ले. मात गोंयांत आमचे कडेन पयलीं डिजिटल मिटर आशिल्ल्यान स्मार्ट मिटर बसोवपाचेर 900 कोटी रुपया खर्च करपाची गरज ना. भाजपान पयलीं गोंयच्या जनतेक 24 तास वीज पुरवण आनी 300 युनिट फुकट वीज दिवची अशी मागणी आपान केल्या. स्मार्ट मिटराची गोंयान गरजूच ना. गोंयान सगळ्या कडेन डिजिटल मिटर आसा. स्मार्ट मिटर खंय जाय आशिल्ले थोड्या राज्यांनी फॉर वीच जेन्युइनली इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जाय आशिल्लो. जे एनालॉग मिटर्स पयलीं तुमकां याद आसतले ते घुंवताले, ते कुरू कुरू करून ते हे जाताले. खुबश्या राज्यांनी तशेंच मिटर आसा अजून. थंय तुमी अपग्रेड करतले जाल्यार ओके, डिजिटल स्कीप करून तुमी स्मार्ट मिटर घालात. पूण गोंयान जे ऑलरेडी अपग्रेड जाल्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, वी ऑलरेडी हॅव डिजिटल मिटर्स, जाचेर कोट्यांनी रुपयांनी तुम्ही खर्च केले आनी लोकांनी आपले नवे मिटर घालपाक खर्च केला. थंय तुम्ही हे खर्च केल्ले मिटर काडून स्मार्ट मिटर लोकांच्या हड्ड्यार कित्याक घालता. इट इज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड, कित्याक गोंयान हाची गरजूच ना. सो ह्या कारणा खातीर आम आदमी पक्षाचो क्लियर डिमांड आसा की आमकां स्मार्ट मिटर नाका. आवर फर्स्ट डिमांड इज दॅट यू हॅव टू स्क्रॅप इट. स्मार्ट मीटर टायम ऑफ डे तर तुम्ही चिंतूच नाका, प्रीपेड तुम्ही चिंतूच नाका. स्मार्ट मीटर इन्स्टॉल करपाचो सुद्धा प्रोजेक्ट तुम्ही बंद करात, हो आमचो पयलो डिमांड आसा. दुसरो डिमांड आसा जो आमी फाटली 5 वर्सां करीत आसा, गोंयकारांक पयलीं तुम्ही 24 तास लायट दियात. हे मिटराची नाटकां करूं नाकात. पयलीं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर खरें अपग्रेड करूंक जाय, जे भ्रष्टाचार खरें कमी करूंक जाय, ते पयलीं करात तुम्ही. पयलीं तुम्ही सप्लाय 24 तास करात, मागीर फुडले हे नाका आशिल्ले अपग्रेडा बद्दल चिंतात. सो वी डिमांड दॅट यू हॅव 24 hour इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय इन गोवा. आणि तिसरो डिमांड दॅट वी हॅव बीन डिमांडिंग फॉर अ व्हेरी लॉंग टायम,
गोंयकारांक 300 युनिट वीज फ्री मेळूकूच जाय. दॅट इज आवर थर्ड डिमांड. And it is our promise in the 2022 elections and it will be a promise in 2027 elections की आम आदमी पक्षाचो सरकार आयलो जाल्यार जशें आमी दिल्लीन केला आनी पंजाबान केला, आयच्या परिस्थितीन लायटीचे बिल भरपाक खूब प्रॉब्लेम जाल्लो आसा लोकांक. वी विल गिव 300 युनिट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्री टू ऑल गोवन्स. सांखळे रवींद्र भवना प्रमाण गोंयच्या दर एका सरकारी खाजगी कार्यालयांत तशेंच सरकारी आनी खाजगी शाळांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हो उपक्रम चालीक लावपाक जाय. ह्या उपक्रमाक लागून भुंयगत उदकाचो सांठो वाडोवपाक मजत जातली. तशेंच हाचो फायदो जो आसा तो बोरवेलांक जातलो अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें. रवींद्र भवनांत ह्या उपक्रमाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मंत्री सुभाष उलयतालो. ह्या वेळार आमदार प्रेमेंद्र शेट, रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष दत्तराम चिमुलकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. नजरे आमच्यो अशी अशी बांय बांदिल्ली आसा आनी त्या डिपार्टमेंटान ती बांदून घेतिल्ली आसा. उदर वॉटर हार्वेस्टिंग जे म्हणटा पळय न्ही तें करपा संबंदी. तर आज ताजें उद्घाटन करपाची एक संद मेळ्ळी आनी मुख्यमंत्र्यांनी तांकां ज्या पद्दतीन गायडन्स दिल्लें, मार्गदर्शन केल्लें त्या प्रमाणे त्यांनी ही बांय बांदून घेतिल्ली आसा. आमचो इंजिनियर जो आसा निमशे भंडारी ताजी हांव मना पासून तुस्त करता की अशा प्रकारचे प्रकल्प जे आसा पळय न्ही ते प्रत्येक गव्हर्मेंट आस्थापना भितर जावपाक जाय. ती मागीर प्राथमीक शाळा आसूं, गव्हर्मेंट हायस्कूल आसूं, इवन प्रायवेट हायस्कूल आसूं, अशा परिसरांतल्यान जावपाक जाय. की कितली सुंदर संकल्पना पळयात. ल्हानशे बांयचे खातीर आमी सादारणशी 1 लाख भर खर्च केले आसतले किंवा 2 लाख खर्च केले आसतले आनी ताजे नंतर मागीर सायडीन बोरिंग वेल आसा त्या बोर वेलाक हाजो सपोर्ट मेळटलो. इवन परिसरात जे ओपन वेल्स आसा पळय न्ही ते ओपन वेल्स सुद्दां परिसराचो सपोर्ट मेळटलो, कारण उदकाचें लेवल जे आसा तें वाडटलें. दुसरें अशें आसा की रवींद्र भवनाच्या परिसरांत जी कितें आमकां ग्रिनरी तयार करपाक जाय ताका उदक कमी पडचें ना. वॉटर हार्वेस्टिंग एक कसो प्रोजेक्ट आसचो हेजें ज्वलंत उदाहरण आमचे रवींद्र भवन सांखळे हांगासर आमी तयार केल्लें आनी आत्ताच ताचे माननीय मंत्र्यांच्या हस्ते हेजें उद्घाटन जाल्लें आसा. उदकाक त्या पावसाचो जो सांठो आसा हो कसो आमी युटिलायज करचो तो ताका लागून कितें आसचें हें आतां आमी पळयता की गटराचें जें उदक आसा, पावसाचें जें उदक आसा तें एकत्रीत करून एका बांयन घालप. ते बांयन जो फिल्टर एक बॅड बसयल्लो आसा आमी ताका रेंव घातलेले आसा, गुणे घातलेले आहा. म्हणजे जें खदोळ उदक येता पावसाचें तें एका बांयन वचोन तें निवळ जावन परत जमनीन वयचें आनी जमनीनसून जे आजूबाजूचो जो वॉटर सांठो आसा, उदकाचो जो सांठो आहा जमनीचो तो लेवल वाडचें अशा पद्दतीचो हो एक प्रकल्प. आनी हाचो हो प्रकल्प जाल्या नंतर निश्चितच ह्या भागातले बांय किंवा जे आमचे बोरवेल आहा हेजो उदकाचो सांठो आहा तो वाडलेलो आसा. आत्ताच आमचे माननीय मंत्री श्री सुभाषभाई शिरोडकर हांच्या हस्ते हेचें उद्घाटन जालें. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.